फाटल्यान जो ट्रक दिसता तो आतां फाटले 10 दीस बंद पडून आसा आनी बंद पडून आसा तेजे भायर तितून गार्बेज आसा तशी आहा जी 10-12 दीस पयलीं कलेक्शन जाल्ली ती आनी एम्प्टी करपा पावना ते ट्रक बंद पडला कंपॅक्टर बंद पडला आनी गार्बेजूय तशी आहा सामकी कीड पडून वास पडला आहा आतां जेन्ना हे भाशेन इतले मिसमॅनेजमेंट जाता व्हेहिकलांचो जाल्यार हे भाशेन व्हेहिकलांनी चड वर्स उरपाक शकत ना टायम टू टायम मेंटेनन्स जायना ताका लागून हे कारण हे भाशेन जाता आतां 10 दीस पासून हे भाशेन वेस्ट कंपॅक्टरां भितर दवरून घुस मारून मेंटेनन्स सामके झिरो जाल्ले आहा अशें दिसता मेंटेनन्स तांचे जे सेक्शन आसा ते सारके जाय ते प्रमाणे फंक्शन जायना आनी आज सपोज हे भाशेन 10 दीस गार्बेज लोडेड गार्बेज दवरून हे भाशेन ट्रकूय कुसोवपाक उरता आनी गार्बेजूय कुसले आहा वास मारता सारको आनी हेजेर एक्शन जावपा जाय कितें तरी कित्याक पब्लीक फंड लोकांच पयशांचेर हे कंपॅक्टर गेल्ले आहा इतलेंय म्हण दुरुपयोग करून मिसयूज करून मिसहँडल करपाक शकना म्युनिसिपालिटी टायम टू टायम मेंटेनन्स करून वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जावपा जाय मडगांवचे टॅक्स पेयर आतां कोट्यांनी पयशे दिता म्हण तेच सांगतात इतलें कलेक्शन जाल्लें आहा फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट आनी जेन्ना लोक पयशे फारीक करता जाल्यार हे भाशेन वेस्ट करपा न्ही आमकां डिमांड आसा की हाजेर कितें तरी इन्क्वायरी जावची आनी एक्शन जावचें म्हण हे भाशेन लोकल टॅक्स पेयराचे गांवांच पयसो हे भाशेन वेस्ट करपाक आमी कशें माननात आनी जाता ते भाशेन हेजेर इन्क्वायरी जावन हे इमिजिएटली सेटल जावपा जाय हो इश्यू